Buktin murbeng tu kana wartaw somiya Dinwashi kalsan उपकार मानता जिने तुमच्या तुझ्या विचित देण्या सोम्या किते पाटी आम्ही दी मोगान तुझ्या सोम्या आमका तुवे पोसलाय राखलाय दये तुझ्या काळजान मनान आमका तुवे एकवटायलाय तोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिने तुमच्या तुझ्या विचित देण्या सोम्या किते पाटी आम्ही बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसोमुख आणि पवित्र आत्म्याचो येवकोट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या जेवणांत वंटेली जावन एक कुटाम जावन सोम्याचे वेदी बोवारी आमी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां दैवीक पदवी मनशाच्या बरेपणाक आनी सोडवणेक म्हणलें समजोवंक आपोवणे दिता. देव दिता ती जबाबदारी आनी पदवी सारके रितीन वापरच्याक क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून बोवाडतान वळखूंक जाय. तशेंच देवाची पदवी देवान येवजिल्ल्या शेवटाक पावोवंक एक हातेर म्हणलें शिकता हांव. तर ताची खरी परसा तशें एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. आमचें उणेपण आमची अस्कतकाय आमच्या मोती काडून सांगात आमी म्हणया. हांव पातके सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगुन्या अनुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जागितली पदकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोडा अपराध. ह्या पसत बेगीन सुद्दां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमचे श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचे काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप शेबनाक रावलेराच्या कारबाऱ्याक दळबारसो सर्वेस्पर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक इल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो तुजो कामार बांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताच्या हाती दितलो तो जेरुजलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापूय जातलो हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो देवाचें उतार हें तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्या तूं विसर नाका तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्या तूं विसर नाका म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस पोरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्या विसर नाका तूं
तूं बरो आनी विश्वासी सकळां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतार देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका खाण दिलें म्हजें काळीज घट कर म्हाका दैरान भरलोय तुजो मोग सर्वेस्परा सस्ताक बाळटा तुज्या काताची कृत्या तूं विसर नाका सर्वेस्पोर करोस मोनत तरी खालत्यांचेर तो दिश्ट घालता पूण गर्विश्ट्यांची वळख तो पयतावनूच धरता तुजो मोग सर्वेस्पोरा साश्नाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका तुजो मोग सर्वेस्पोरा साश्नाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका तुजो मोग सर्वेस्पोरा साश्नाक बाळटा तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका सा पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो हा कितली आगाध देवाची संपत कितली निगूड ताची जाणवाय आनी समजणी कोण आटापी ताची पैसलां कोण पारकी ताच्यो वाटो सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचना दिवंक शकतलो कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताजे लागचें घेतलां सर वस्तू ताचे तान आराम जातात ताचे मरिपात आनी ताचे खातीर शेवट जोडतात ताका जावं महिमा सदां सर्वदा आमेन देवाचें उतर हें देवाची वडोदकार उबी रावया मिससो उद्गार आमी गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. पेद्रुवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक सकचे ना Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भाग्यवंत मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत सेजारा या फिलिप्पी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावुल्ल्या वेळार जेजून आपल्या सिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हणून म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नानदातर जुआंव म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हणटात सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगतां तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलो जें कितें संवसारीन तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारीन तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणायकी सांगनाय म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली देवाचें उतार हें
वाकणी तुका क्रिस्ता पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एका वर्सा मे म्हयन्यांत सडावत जावन पिर्गज विगारांनी आपले 7 वर्सांगी आपले 6 वर्सांगी ह्या कितें समस्या आसल्यार पयलें वर्ग ह्या वर्ग गांवान जावचो तो म्हयनो. एप्रील या जानेवारी आयले म्हणटा आसतना जर तर त्या पिर्गजेच्या बिगाराक वर्ग गांवान आसा जाल्यार तुमी घरांडी ह्या वाड्याक जमोते गेल्ल्या वेळार ह्या आनीकय मेळ्ळ्या वेळार आमच्या विगाराक ट्रान्सफर आसा खंय वर्ग गांवान आसा खंय येता गाय आमकां आनी कोण येता गे बरो आयल्यार बरो आहलो अशें उलोवणें सुरू जाता. आनी उपरांत विगाराक वर्ग गांवान जाल्या उपरांत आनेका पिर्गजे गेल्या उपरांत थंयसर बिस्पाचो प्रतिनिधी येवन ताका त्या पिर्गजेचो अधिकार चलोवंक थंयसर दिता. पयल्यान पयलें जबाबदारी काण घेता आसतना भावार्थाची उसारणी करूंक आसा आनी तशेंच कलत्यापणाची बसावणी करूंक आसा. उपरांत पिर्गज कुटुंबाचो तो बूक आपल्या पिर्गजेंत कितलीं कुटुंबां आसात तांचीं नांवां आसलो तो बूक तांकां हस्तांतर करता आनी ताच्या उपरांत सक्रामेंताच्या पेटेची चावी ताका दिवन जबाबदारी काण घेवंक सांगता आसतना थंयसर म्हणटा भावार्थ्यांक सक्रामेंतान पोसची आनी वागोवची जबाबदारी सदांच सांबाळ आनी अशें म्हणटा आसतना ताका सक्रामेंताची चावी दितात. आनी उपरांत सक्रामेंत उपरांत चावी सक्रामेंताक घालन तो ओपण दवरून थंयसर इल्लें आराधन चलता. हांवें हें सांगचें कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां हांगा बसुल्ल्यांच्या तुमच्या बोळसांत कितल्यो चावयो आसात. काबाटाची चावी आसा, रिक्षाची चावी आसा, स्कुटराची चावी आसा, कारांची चावी आसा, भांगराच्या पेटेची चावी आसा, लोकाराची चावी आसा. अशें मस्त व्हडलो घस तुमचे थंय आसा. दफ्तराची जावंक पुरो हर एक चावी थंयसर आसा. चावी कितें आमकां कळीत करता गे म्हूण सांगल्यार ती एक पदवी आनी ती एक जबाबदारी आनी आपूण वडील म्हणलो तो गुरुत्व मालक म्हजे कडेन चावी आसच्यो पुरा म्हूण सांगल्यार हांव ह्या घरचो धनी, ह्या घरची सर जबाबदारी म्हजे थंय आसा, देखून पुरा चावयो म्हजे लागीं आसात म्हणून. पूण ही पदवी हांकारान आनी गर्वान आनी बरोवंक ना. बगार संवसारी जावं दी सर्गी जावं दी ही पदवी देवातावन आयिल्ली म्हणून आमी चिंतूंक आसा. जर तर देवान योजीत करना जाल्यार आनी शेवटा खातीर मात्र आमी वापारी जय म्हणून नातल्यार आमकां ह्या सावयेचो अर्थ आमकां कळना. देवाच्या सोडवणेची गरज आमकां हर एकल्याकी आसा. ही सोडवण जेजू थंय दवरिल्ल्या त्या भावार्था मरिफात पूर्ण जाता. त्या देखून एकलो घरचो धनी आपल्या पातयेनीच्या आनी जानवायेच्या इश्टा लागीं घराच्यो चावयो दिता. आयच्या वचपांत आमी तेंच पयलें वचप आनी देवाचें उतर वांजेल तातूंत प्रामुख्य शब्द जावन आसलो चावयो. पयल्या वचपान सर्वेस्पर एलियाकिमाच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालता म्हणटा. आनी आतांच आमी आयकल्लें देवाचें उतर सुवार्तेन जेजू पेद्रूक उद्देशून म्हणटा, हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलो. हांगासर जेजू आपल्या शिसा लागीं 2 सवालां विचारता. पयल्यान लोक आपणा विशीं कितें म्हणटा गे म्हणून. लोक आपणा विशीं ते कितें गे म्हणटा म्हणल्यार त्या सवालाक शिसांक जाप दिवंक बारी सुलाभ जालें. पूण उपरांत
जेजू परत तांकां सवाल करता. लोक ते म्हणटा हें म्हणटा तें म्हणटा हें म्हणटा ओके हांव समजता, पूण तुमी कितें म्हाका म्हणटात गे म्हणून. त्या दाळा पेद्रू उठता आनी म्हणटा, तूं जावन आसाय क्रिस्त, देवान तुका मागलोलो, देवान तुका धाडलोलो म्हणून. तशें म्हणटा आसतना ताचे सीस प्रत्येक जावन पेद्रू जेजूक लागशिल्ल्यान अणभव केल्लो मनीस, लागशिल्ल्यान ताची सळावळ आसून जेजू कितें गी म्हणून भायर आनी भितर ताका समजल्लो मनीस म्हणून आमकां अर्थ जाता. आनी विचारता कित्या जेजू, आतां लोक म्हजे विशयी समजा लागीं ना, ह्या लोक म्हजे विशयी तूं समजूंक प्रयत्न करता गे म्हणून. त्या देखून ताच्या सिसांक पयलें ताका परीक्षा करूंक जाय आसली. गुंडायेन ते म्हजे विशयी समजल्यात गे. जर तर भविशा गुंडायेंत जेजू विशयी ते समजून नातले जाल्यार जेजू पेद्रूक सर्गीच्यो चावयो दितो नातुल्लो आनी थोडीं वर्सां जेजू काय ह्या संवसारांत रावता आसुल्लो समाज समजोवच्या खातीर आनी जेजू कोण म्हूण कळच्या खातीर. कित्याक म्हूण सांगल्यार देवान जेजूक बापान जेजूक तें मिसांव दिल्लें. तें मिसांव आतां परिपूर्ण करची जबाबदारी जेजूची आसली. त्या देखून पयलें लोकां कडेन विचारच्या बदलाक, ह्या लोकां थंय समजा लागीं ना गी म्हूण कळीत करच्या बदलाक ताच्या सांगाता रात दीस आसल्या सिसां लागींच तो पयलें विचारता, हांव कोण म्हूण म्हणटात या तुमी कितें म्हाका म्हणटात म्हणून. एक फावटी सीस आपणा विशयी समजलें जाल्यार, सिसांक हांव कोण म्हूण कळ्ळें जाल्यार आनी देवान दिल्लें मिसांव परिपूर्ण जालें आनी म्हाका देवा सरशीन पाटी म्हाका वश्येत म्हणलें तें सवाल आनी म्हणलो तो अणभव आनी तें चिंतप जेजूचें जावंक पावलें. त्या देखून सीस जेजू विशयी गुंडायेन समजल्ले खंडीत जावणी आसले आनी आपली जबाबदारी कितें म्हूण तांकां कळीत आसली. आपल्या जबाबदारी विशयी ते समजल्ले आनी अर्थ करून घेवंक सदांच तांणी केल्लें, इल्लें केलें आनी की मुखारी तांकां तें करूंक साध्य आसलें आनी तें केल्लें जावन आसलां. त्या देखून जेजू सांगता सर्गा राजाची चावी म्हणून जेजून थंय चावयो म्हणल्यो. चावयो म्हणटा आसतना दोनां वयर त्यो कितल्यो आमकां गोत्तू ना, पूण दोनां वयर खंडीत जावणी दिल्ल्यो. त्या देखून आनी तो पयली चावी खंयची ती समजून जोडचें प्रयत्न करूं. सर्गीच्या राजाची चावी ह्या संवसारांत पेद्रूक दिल्ली. सर्गीचें तें राज आनी ताची समजुनी जोडूंक प्रयत्न करूंक. आनी दुसरी चावी जावन आसली समजुनी जोडल्यार मात्र पावना. बागार जेजूचो अनुभव जोडूंक तांकां ताणें दाखयल्ली वाट, त्या वाटेन चलोवंक ताणें प्रयत्न करूंक आसा आनी ताच्या मरिफात सर्गीचें राज विस्तोरूंक तांकां ती जबाबदारी आनी ताणें मुखेलपण घेवंक आसलें तें ताणें गेलां गी ना गी म्हणून जेजून परीक्षा केल्यो. त्या देखून ह्यो दोनी चावयो आमच्या जिवनांत प्रामुख पात्र घेतात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू विशयी आमी कितलें गुंडायेन अर्थ करून घेवन काण गेलां. आमकां जेजू विशयी कितलें आमच्या काळजांत आमच्या भावार्थांत तें रोंबोवन गेलां. आज जेजून परत विचारल्यार म्हजे कडेन विचारल्यार हांव सांगता तुमी पुरा जेजू आमकां रक्षण दिवंक आयिल्लो, पातकां बगसूंक आयिल्लो आनी आमकां सोडवण दिवंक आयिल्लो आनी तुजे विशयी सगळां तांकां कळीत आसा कित्याक ते वांजेलांनी पुरा वाचतात आनी आमच्या रेतीरेक येतात, थंय पाद्री पियोच्या रेतीरेक येतात, सांत आंतोनीच्या नोयनाक येतात, अशें तुजे विशयी सगळां तांकां गुत्त आसा म्हणून. पूण जेजू परत विचारता, तुमकांय विचारल्यार ह्या पाद्राबा विशयी कितें तुमकां कळीत आसा, ह्या रिच्ची पाद्राबा विशयी कितें कळीत आसा, ह्या फादर डेनिसा विशयी तुमकां कितें कळीत आसा म्हळ्यार आमकां तुमी बायल्यान पळोवन सांगतात. इल्ले केस उण्यात तो फादर रिच्ची वडल्यान बरें सांगता, फादर डेनीस ती केशे भलायकी बरी ना हें पुरा सांगतात.
पूण जेजून तांचो विचारल्यार जेजू विशयी तुमी कितें म्हणटात तें तुमकां नियाळ करूंक सोडचें हांवें. तुमी कितें जेजू विशयी म्हणटात तें तुमचें थंय आसा. त्या देखून हे गुंडायेचो जेजू विशयी अणभोग आमचे थंय अर्थ करून काण घेवन आपल्या जिवनांत आमी हर एक दिसी नियाळ करन जेजू लागशिल्ल्यान म्हाका अणभोग करन जेजू विशयी आमकां कितें सांगूंक जाता गी म्हणलें तें आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी ताचो अणभोग जोडून जेजूक कशें सिसांक चावी दिवन केवल अणभोग जोडूंक मात्र न्हय आनेका चावये मरिफात सर्गीचें राजांव सर्गीचें मिसांव परगड करूंक तशेंच आमकांय ताचे थंय आसो हुस्को आनी ताचे थंय आमकां अशी ती काल आमचे थंय एकामेका माया मोग ह्या संबंध तो संबंध जोडल्यार मात्र पावना. ताचे थंय आमकां आसच्या त्या संबंदा मरिफात ताचे तावन आमी आमच्या जिवना मरिफात दिसपडत्या जिवनांत आमी त्याच पुणार जिवन जाल्ल्या जेजूक साक्ष दिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी त्या खातीर ताणें दाखोवन दिल्ल्या त्या मेटांनी आमी सदांच चलया. आनी ताचे मरिफात जर तर एक दीस खंय तरी दिश्टीक जेजू आमकां पडलो नाजाल्यार स्वप्नांत आमकां येवन विचारल्यार हांव कोण म्हूण तूं म्हणटाय म्हूण विचारल्यार आमकां म्हणोंक आनी आमकां तें आन्सर त्या उत्तरां दिवंक आमी तयार आसा जय. आनी त्या खातीर आमी तयार करया. आमेन. उबे रावन आमच्या बाबडतोसची उसारणी आमी आतां करया. सतमंता देवाक स्वर्गाने प्रितमेच्या रसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस पुताक आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस बोल अवकार मोरयेतान जल्मलो 5 पिला ताका ताणें कुस्सास जोडले ताका कुस्सास जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान परतून जिवान जालो सर्गास सरलो सर बापाच्या उज्या कुशीन बसला थंय तांची मेल्ल्यांची मुर्सिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतरे पवित्र सभे भक्तां सयक पातक्यांचें बक्षाणें कुडीचें जिवन पोंस आसनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां हर एक लागले आमच्या पवित्र स्नानाद्वारे जेजूचो मोग करूंक आनी लागशिल्ल्यान संबंदांत जिवन ताणें दिल्लें तें आमकां मिसांव प्रसार करूंक आमकां ताणें दिल्ली ती जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक आनी आमची हेर सर आमची मागणी आमच्या काळजांत आमच्या मोतींत आसची सर ती देवाच्या पांया तळी आमी आतां उबारुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पापा साहेबांनी सर गवळ्यांनी तांकां दिली दैवीक पदवी चड आनी चड लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी तुवें योजीत केल्ली आय तशी वापरूंक तांकां तूं आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी शांतीनितीचें आडळतें चलोवंक आनी समेस्तांच्या हिता खातीर वावुरची वेवस्था रुपीत करूंक गरजोचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक हर एका कुटुंबांत शांत समाधान राज करूं आनी कुटुंबांत देवाचें उतार वाचून नियाळन तें जिणयेन पाळूंक पूरक जावचें वातावरण रुपीत जावन येवं म्हूण मागता हांव. पिढे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं विविध रितीचे बांदपास भोगतेल्यांक तांच्या कश्टा नश्टा वेळार तुज्या दैवीक शक्तीन तांकां बर पिडा शिडा सोंसणीकायेन स्विकार करन तुज्या पुताच्या कुर्साच्या जैतांत वांटेली जावच्या बरवशान जियोंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक पावशिल्ल्या काळार आनी हेर वेळार गादे बेसाय तरकारी आनी हेर कृशी करच्या रयतांक आनी कामेल्यांक बेसावूंक दी. तुवें प्रकृती मुखांत्र दिवची देणी मोगान स्विकार करूंक आनी सुस्थिर अभिवृद्धी आनी पावसा उदक जिरोवन प्राकृतीक समतोलन सांबाळचे विशीं जागृती सोडो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक येवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्या सर्वांनी
हर एक दिसा तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो कोरो चडवून दर म्हणल्यार क्रिस्ती बावटान वाडोवंक आनी कुटुंबान तशें पिरगजींत आमच्यो ल्हान व्हड जबाबदाऱ्यो तुज्या चडवणेच्या येवजणे प्रकार शेवटाक पावयशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आतां थोडो वेळ आसा आमची कसकी प्रार्थना देवा थंय उबारूंक. सर्वेस्परा देवा, ह्या एकच भले वरवीं आमकां तुवें तुजें कुटुंब जावन हांगासर आपण हाडिल्ल्याक तुका अर्गां दिता आसतना तूं सर देण्याचो दातार जावन आसाय. आमी हर एकल्याच्या नांवान हांगा आशिल्ल्यांच्या ह्या येवनातल्यांच्या हर एकल्याच्या नांवान तांची सर मागणी आमकां कळीत ना जाल्यार तुका कळीत आसात ती परत आमी उसारल्यांत. ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती देणी आमकां फावीत कर आनी तशेंच आमकां बऱ्या जिविताक आमकां मार्गदर्शना मुखांतर पावय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान संबंद दवरून आमी नियाळ करन ताचे मिसांव मुंदरसून व्हरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात. आमेन. वस्त्राणी मोतिया आशेनाय तोंदनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तो सोमिया उंड्या मैना सवे अर्पिता हर एक देणे काणीक सावन तुका दिवचे स्वीकार कर काळीज मोचे स्वीकार कर काळीज मोचे मोलादी वस्त्राणी मोतिया आशेनाय तो दनिया मोगाची मोची कृत्या विसरताय तो सोमिया सौंदी जीवन मोचे सेवेन ते सारका करे वाटून घेता सर मोचे तुवेंच ते मोगान दिले तुवेंच ते मोगान दिले मोलादी वस्त्राणी मोतिया आशेनाय तो दनिया मोगाची मोजी कृत्या विसरताय तो सोमिया. माग्या भाव भयणीनो, आमचें हें बलिदान सरपदेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुका सबगूंक निर्मे क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासूं त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं
तुवें सगळें रसले पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मोरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवंतपण उगडाप केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता सर्वेस portu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तुजे सजीव आनी पवित्रपण उपजता उदेती तावन आसतना ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवन हे करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची त्याच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वरावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावर्त सगड परगटोया सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान बापा आमच्या सुरवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान आनी हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान भर
आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सासणीक धाण तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मुरयेच्या भगवंत जुजे तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विस्वास धरता. बापा ह्या बलयोरी आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरी सगळ्या संवसारात शांती आनी तरण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसो रे तुज्या पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या भाव भयणीची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा संवसाराक संपटलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय तूं एकदाय आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. देवाचे तुजे सगळ्या संवसारांतल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या आराधनान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दुसरे जातले म्हूण आमकां भरवंसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताच्या उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या ससनाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी येवकोटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगसो आनी येवकोटाचो गुरू तूं जावन एकामेका शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची कागूद कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक ह्या सकाळींच्या दिसा आमकां सर्वांकी आपोवणें मेळ्ळां. आमी जावन आसा भागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. Somia etonnya स्वागतां करता तुका मुझे संगी एकसा सैरास गिंचा येतो रास कर काळजान मोच्या सोमिया येतोन्या स्वागतां करता तुका मोजे संगी एकसा सैरास गिंचा येतो रास कर काळजान मोच्या बेसा बोवारी लोक तुजो जमला मास तुजे जेवच्यात आशेता ल्हाना व्हडांसर अत्रे गानायल्या सस्ती काणाक तुज्या लालेता ये सोमिया येतोन्या स्वागतां करता तुका मोजे संगी एकसा सैरास गिंचा येतो रास कर काळजान मोच्या जेवान सर्गीचे मासारताचे जेजून स्वांटून आमकां दिवचे खाण अज्ञाचे आमच्या फायद्याचे साश्टीक जिवीत आमकां लाभोवचे ये सोमिया येतोन्या स्वागतां करता तुका मोचे संगी एकसा सैरास गिंचा येतो रास कर काळजान मोच्या वन्ना सर्गीचे खाण जिविताचे पेज हे बोवोड संभ्रमाचे पुनर्जीवनपण आमकां लाभोवचे नव्या सोल्ल्याच्या उगडासाचे ये सोमिया येतोन्या स्वागतां करता तुका मोजे संगी एकसा सैरास गिंचा येतो रास कर काळजान मोच्या ये सोमिया येतोन्या स्वागतां करता तुका मोचे संगी एकसा सैरास गिंचा येतो रास कर काळजान मोच्या. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक फावो हे आमी कालतेपणे मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सगळे गडीभर बसच्या मोगाच्या होकलाप जावं जेजू क्रिस्ता आणि सदां सर्वदा हाताळणी सदां सर्वदा जावं जेजू क्रिस्त बोवा परबायतारान आयचे सगळे रेतेर मांडून हाडिल्ल्या मानादीक बाप चेरी लोबो हांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवे हांव आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा.
Thank you, Father Jerry, for the entire retreat to be taken up. आणि तसेच आमचे सांगत आसात आज सहा भेटवणी केले मानेरी बाप डेनिस लोबो तांच्या भलायके खातीर आमी मागता आसतना तांकांय आमी आभार मानया आनी देव बरें करूं म्हणया. अपुरबायचें गायन मंडळी भाऊ जॉन ताचे सांगता आमची गायन मंडळी आसा तांकांय तुमच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो पाद्रीपेची परब लागीं आयल्या. आधुनीक काळाचो महान सांत अच्युशंत ह्या फावटी आमी जायती पब्लिसिटी करून हो संत कोण म्हणून आमी हर एक लागीं कळीत करूंक आसा. फकत आमकां ह्या वाठारांत मात्र न्ही हर एका वाठारांत ती आमी कळीत करूंक आसा. त्या देखून संपाद्रीपेची महापरब असो ध्येय जावन आसा संदेश जावन आसा मोगाचेनो संपियो क्रिस्ती कुटुंबाची वाळ आनी मोवाळ करूंक आमकां प्रेरण हें आमी समजून घेवन अपुरबाय तरान परगटणे करची जावन आसा. संपियोचे पॅम्पलेट्स तुमकां येवच्या शुक्रारा दीस फाटल्यान मेळटलीं. तुमी ती घरा व्हरची कोंकणीन आनी इंग्लिशान दोनांत ती आसतली. अबडे हर एक लागीं पाद्रे पियो कोण म्हणून आमी तांकां सांगून दिवंक आसा. कित्याक जायत्या जाणांक कळीत आसचें ना, थोड्यांक कळीत आसा. जायत्या जाणांक ताचे असर्यांचे कितें बरी आजापानांनी केल्यान तें सगळें ताचें प्रेरण मार्गदर्शन कळीत आसा. थोड्यांक कळीत ना, तसल्यांक आमी कळीत करचें मोगाचें न्हू. त्याच प्रमाणे मिसां मुर्तम आनी पिर्जंत हाचे विशयी मायत आमच्या मुखल्या बोर्डार आसा. हांगा आसा हर एक कडेन तुमकां ती पळोवंक मेळटली. 14 22 म्हणसर पाद्रीपेयोच्या नव्यान आराधन मिसाचें बलिदान सांजेर 5:30 वरार आराम जातालें आनी 6 वरार मीस आनी नव्यान आसतलें. 21 सप्टेंबर 21 ब्रेस्तार येता. सकाळीं 9 वरां सांजे 4 वरां पर्यंत पेकवणेची रेतेर ब्रदर प्रकाश आनी पंगड बँड्रा हांचे तावन आसतली. त्याच प्रमाणे पाद्रीपेची परब शनिवार सकाळीं 9:30 वरार रेलिकेचो पुरशांव 10:30 वरार संभ्रामीक मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन अतिमानादीक दोतोर फ्रांसीस रावो धर्माध्यक्ष शिवमोगा डिएसीज हे आमच्या मदगांत आसतले. आनी पयलींच्या दिसा मानादीक बाब अँड्रू डिसोजा पिरगेजुगार बंदेल पिरगेचे हे पयलींच्या दिसाची इनॉग्रेशन करूंक आमच्या सांगाता आसतले. तुमकां ह्या परबेचे वर्त्या दरान सगळो संभ्रम तुमच्या जिवनान बगूंक मेळूल अवकाश गळसून घ्या मोगाचें न्हू. चड आनी चड जाणांक ह्या फेस्ताक आव्हान दियात. पर्सनल आव्हान आमी वचून दिवंक जावचें ना. तुमी जावन आसात ह्या फेस्ताक आव्हान दिवचे प्रचारक. त्या देखून तुमचे वयर चड रेस्पॉन्सिबिलिटी दवरून आमी हे परब करूंक मुखार वेता. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान मुद्रान करणेन साथ दिव्या क्रिस्त राया. ओ भयणी बरी एकवटान जावन जियेव्या एकवटान जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबांत आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज प्रगटया. क्रिस्ताचे राज प्रगटया. मोगण सेवेन स्वार्था विने जीवन आमचे जियेव्या. जीवन आमचे जियेव्या. अणवारांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात बरवश्या. सोम्याचेर मात बरवस्या. क्रिस्ता संगी समकोया संवसारान. बरी खबर प्रगटया लोकांत. प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान. मुद्रान करणेन साथ दिव्या क्रिस्त राया. अंतर और सल्ल्या संसार क्रिस्ताव स्वार पांकोव्या. क्रिस्ताव उजवाड फांकोव्या. भेदभाव साडून पेल्याक भावंक संगटी साण वावुरया. संगटी जावं वावुरया. आदर्श चिनेन हेर धर्माच्यांक सडवो दारा थंय हाडया. सडवंडारा थंय हाडया. क्रिस्ती मौल्या तत्वांद्वारे संसार नवो बांदुया. संसार नवो बांदुया. क्रिस्ता संगी समकोया संवसारान. बरी
बरी खबर प्रगट्या सलोकाक प्रीतीन शांतीची येव्या समाजान उठ्ठान करणेन साथ दिव्या क्रिस्राया मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवन पुरसाचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.